आमच्या बापान आमकां आपयल्या पेज 1 A1 पान 1. सगळ्यांक त्यो बरो दिसत्यो तुका करूं प्रार्थना. आसात बरी होय फादर, तू कसो आसा? आसा बरो. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत दिनवासनेचें बलिदान भेटयतात आंतोनियो आनीक फिलोमेना दे आल्मेदा कित भाशेन तांचें तें पासत आमी मागुया. तशेंच आमी मागता पोसेलेबाद वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत नॉबर्ट आल्मेदा, सांताना रॉड्रिगीस, फ्रांसिस्को रॉड्रिगीस, अवेलिन रॉड्रिगीस, जोसिनो तिमोथेओ, लेटिसिया मार्टिन्स, बॉनी फाल्कां, मिकी फाल्कां, आंतोनियो झेवियर फेर्नांदीस आनी एल्विनो मार्टिन्स कित भाशेन ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. तशेंच आयज आमचे मदें बायडा तावन बाबा भयणां आयलेलीं आसात. एक उपकार मागूंक वो एके भाशेन म्हणूंक जाता हांवूय आयला एक भीक मागूंक, कित्याक थंयसर आमचें कोपेल बांदतात आनीक आमचीं बाबा भयणां जाय तीं कोस करतात वयर सरल्यांत आनीक बिस्पाचें मन जालें हें कोपेल बांदून नवें कोपेल बांदून थंयसर नवी फिरगोस करूंक. सो देव मंदीर बांदता तेन्ना देव मंदीर आमी आवलिड्यो फातिमा का भेटयल्लें आसा. तर ह्या वावरा पासत आमी मागुया. हो वावर बेगीनूच बरे भाशेन सोंपूंक आनीक आमकां सगल्यांक आमचे गोंयचे पवित्र सभेक ह्या वावरा वरवीं भावार्थान वाडूंक आमकां आदार जावंक. आनीक ताचे पासत मागतना आमी आमचो दुसरो वावर आसा आमचे पिरगोचेचो आनी दुसरें तें संवसाराचो आपलो जल्माचो दीस समोरपतात, लग्नाचो दीस समोरपतात, तांचे पासत आमी मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. प्रितीच्या भावां भयणांनो, आयज साद्या काळाचो 13वो आयतार आनी आयच्या सेवा धर्मांचो विशय म्हजें सवें रिगून रावात, उदकाचो पेलो पिवूंक दियात. जेजूच्या पाटलावदारांनी भावार्थ न्हयच आपल्या उतरांनी पूण दोयाल कोरण्या वरवीं पुरगोटलो. हो भावार्थ दिसा दिसपट्ट्या जिवितान जियोंक आयचो सेवा धर्म आमकां उगडास करता. जेन्ना आमचें जिवीत सोमयांक चिटकून आसता तेन्ना आमचें काळीज दुसऱ्यांक सोबें सोंपेपणी मोगा सेवेच्यो कोरण्यो करूंक पावता. आयचो आयतार भागिवंत पेद्रूची मोजत हाका भेटयला. भागिवंत पेद्रूची मोजत म्हणल्यार संवसारभर आसलोलीं कातोलीक भावां भयणी पाप सायबाच्या दयावंत वावरांत चॅरिटेबल वर्क्स
गरजेवंतांक आदार दिता. आमी आमच्या चालत्या जिवितांत सदांच दुसऱ्यांच्या आदाराक पावून सेवे चाकरेची मनशां आमी जावंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन मागुया. म्हजे बहीण मानूस सुरवातीच्या उतरांनी आयचो सेवा धर्माचो विशय आमी आयकलो. म्हजे सभेर येगून रावात, उदकाचो पेलो पिवंक दियात. उदकाचो पेलो पिवंक दियात म्हणटा तेन्ना देव आमकां सण एकल्याक आमचो बाबाट कोरण्यांनी जिवंक आनी कोरण्यांनी परगटूंक आमकां आपयता. तर आमचे जण एकल्याचें काळीज दयाळ उदार आनी सेवेचें जावंक तेच बापाची कृपान बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पिकवणेचें जावंक पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सोर पोतबेदार देवा आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच सांकवार मारे सगल्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोतबेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Moima deva kusurki Ani shanti Goya monacha Mucham Sonsani Sorve svora deva Sorgi charaya Sorgul veda deva baba Ami tukha Ami tu
Pace moine, Gesù Cristo, e costu povit, e costu morto. प्रार्थुया थोडं सोबळी उगीच राहून तुमचे कासकीन ते सांग तेव्हा आमकां दोरे सर्वेस्परा देवा तुवें आमकां कुरपेन आपणावन उजवाडाचें भुरगें केलें तर कोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडून दिवं नाका बगो तुज्या स्वताच्या पोसळान आमी सदां जियेचें कोर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता ज्यो क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जी येता राजपूत चलयता सासणाच्या सासणाक राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप एक दीस एलिजेव शुमामा वेतालो थंयसर एक नावस्ती बायल आसली आपणागेर जेवणाक राव म्हूण तिणें ताका आग्रो केलो उपरांत सदांच थंयसरल्यान येता वेताना तांगेर तो जेवणाक रावतालो तिणें आपल्या घोवाक म्हणलें ओ मनीस सदांच आमगेर येता वेता तो दुबाविणे एक देवाचो भागियोंत मनीस ताका आमी वयर पाडसार एक धाकटुलो कूड बांदुया आनी तातूंत ताका एक बाज एक मेज एक खुर्ची आनी एक दिवो दवरुया तो आमगेर येता तेन्ना थंय ताका रावूं दी एक दीस तो आयलो तेन्ना वयल्या कुडान गेलो आनी थंय आड पडलो ताणें आपल्या सेवकाक विचारलें तिका आमी कितें करुया जेहजेनान जाबाब दिलो तिच्या फुटक्या नशिबान तिका भुरगें बाळ ना आनी तिचो घोव जाणटो जाला एलिजेवान ताका सांगलें तिका आपय सेवकान तिका आपयली आनी ती येवन दारा सरशीं उबी रावली ताणें म्हणलें ह्याच दिसांनी फुडल्या वर्सा तुज्या हातांनी तूं एका भुरग्याक वेंगयतली सर्वेस्पराचें उतर देवाचे व्हड उपकार ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावन जातलो उतरां ये परी तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदां काल वाकाणटल्या आणि कोडी गाऊया Tuzo Sorvespora, Ami Soda Calvacandoria. तुजो मोग सर्वेस्परा सदाकाल वाकाणटलो पिणकेचे पिणकेंत तुजें विस्वासीपण परगोट करतलो तुजो मोग सासणांक तोखता तसलो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा जसो सोर्ग तशें तुजें विस्वासीपण तुवें थंय ओकोण करून दवरलाय जबाब Tuzo Sorvespora, Ami Soda Calvacandoria.
तुजें नांव घेवन मुरगोडटा ती पोरजा बागी. तुज्या मुखामोडाच्या उजवाडान ती चलतलीं सर्वेस्परा. दिसभर तुज्या नांवाचेर आसतलो तांचो संतोश. तुज्या प्रमाणीकपणांत आसतलें तांचें सूख. जोबाब. तुझो मोग सर्वेस्परा, आमी सदांकाल वाखाणटल्या. तूंच तांची ओडवीक तांचें बोड. तुज्याच बरेपणान आमची शोक्ती वाडत वेता. कित्याक सर्वेस्पराचेरूच आमची राखण सर्वेस्परूच आमची राखण करतात. आमचो राजा आसा इस्रायलाच्या पवित्र देवाच्या हातांत. जोबाब. तुझो मोग सर्वेस्परा, आमी सदांकाल वाखाणटल्या. भाग्यवंत पावलोन रोमकारांक बरयलोलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाच्या समयार जेजू क्रिस्तान बोडून काडल्यांत, मुणगे ताच्या मरणांत बुडयल्यांत. हें तुमी नकलोत. म्हणटोच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फोंडांत पुरलीं. ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्या. कित्या पासत जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवंत केलो, तशें आमचेय जिवीत सारकें नवें जावचें पासत. पूण जेजू बराबर आमी मेल्या जाल्यार ताचे बराबर आमी नव्यान जिवंत जातल्या म्हूण आमी सोत मानता. कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जिवंत जालो म्हणटोच तो आनीक कदींच मरचो ना म्हूण आमी जाणा. मरणाक ताचेर आनीक कसलीच पदवी ना. तो मेलो तेन्ना तो पातका खातीर एके पाटी सारकोच मेलो आनी ताचें जिवीत आतां सोगलेंच देवा खातीर. तर तुमचे विशीं अशेंच समजात की तुमी पातकाक मेल्यांत आनी जेजू क्रिस्ता सोवे देवा खातीरूच जियेतात. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे वळखार. उद्गाराक उबी रावया. काळोखांतलीं काडून उजवाड देसान तुमकां आपली नवलां किर्तूंक बापान आपोवन हाडल्यांत. निवडलोली कुल्ली राजकी यादनीक तुमी, संस्कारलोली पोरजा देवा पोरजा तुमी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सगळ्या आसूं. मातया पोरमोणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हजें वण आपल्या बापायचो वा आवयचो अदीक मोग कोत्ता तो म्हाका लायक न्हय. म्हजें वण आपल्या पुताचो वा दुवेचो अदीक मोग कोत्ता तो म्हाका युक्त न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येना तो म्हाका पुरतो न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो, आनी म्हजे पासत आपलो जीव ओगडायता
तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तुमकां येवकार दितात तो म्हाका येवकार दिता, आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता तो प्रवाद्याची मजुरी घेतलो, आनी एका प्रमाणीक मनशाक तो प्रमाणीक म्हूण स्वागत करता तो प्रमाणीक मनशाची मजुरी घेतलो. ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण तोंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोण पिवंक दीत जाल्यार ताका मजुरी मेळ्ळ्या बगर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरें सांगतां. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे पयलीं म्हणून आयचो सेवा धर्माचो विशय म्हजे सवे रिगून रावात, उदकाचो पेलो पिवंक दियात. उदकाचो पेलो म्हणटा तेन्ना एक सोंपें कशें आमकां दिसता, बट इट्स व्हेरी चॅलेंजींग. आनी सोंपें कित्याक दिसता, कित्याक उदकाचो पेलो चड पयशे पडनात आनी उदकाचो पेलो दिवंक चड वेळूय लागना. पूण म्हजे पयलीं म्हणून जेजू कितें म्हणटा हेचे शुभ वर्तमानांत, तोंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोण पिवंक दीत जाल्यार ताका मजुरी मेळ्ळ्या बगर उरची ना. आनी हो कोणाक पेलो दिवपाचो उदकाचो? ह्या ल्हानांतल्या ल्हानांक. म्हजे पयलीं म्हणून हे विश्वाचे नियाळ कोत्ता तेन्ना आयची तिनूय वाचपां कशे तरेन आमकां हो उदकाचो पेलो दुसऱ्यांक दिवंक, हो कशे तरेन ल्हानवीक आनी कालती जावं दुसऱ्यांची सेवा करूंक, दुसऱ्यां सोबे मोग हुस्को बरेपण दाखोवंक आनी देवाची मजुरी आमच्या जिवितांत घेवंक आमकां आदार करता. आयचें पयलें वाचप राजाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. थंयसर एलिजेव सुनामा ह्या गांवांत तो वेतालो आनी थंयसर त्या गांवांत एक नावस्ती बायल आसली. आनी एलिजेव प्रवादी त्या गांवांत जायते पावटी ते वाटेंतल्यान वेतालो ताच्या घरा तिच्या घरा समकार. आनी ती कितें कोत्ता, ती ताका आपणागेर जेवणाक आपयता, उदक दिता. आनी इतलेंच न्हू, तो सदांच तांगेर येता म्हूण ती कितें कोत्ता, आपल्या घरकाराक सांगता, पळय म्हाका तो देवाचो मनीस दिसता, ताका आमी कितें करुया, एक रूम तयार करुया आनी जे रुमान ज्यो गरजेच्यो वस्तू जायो त्योवूय ताका दवरुया. आनी तशेंच कोत्ता, एक बरो रूम तयार कोत्ता आनी एक रुमांत एक मेज, एक खुर्ची आनी एक दिवो दवरता, ताका थंयसर विसव घेवंक. म्हजे पयलीं मानो हो एलिजे प्रवादी ते वस्तुरे लागीं आपणाक जेवण मागता, तो मागना. उदक मागता, मागना. जागो मागता, मागना. पूण ही वस्तुरी ताची गरज पळयता. तो भुकेला तो पळयता, तो तानेला तो पळयता आनी ताका थोडोसो विसव जाय तें ती पळयता. आनी हे भाशेन ताका जें कितें बरें जाय तें ती आपल्या उदार काळजान ताका फाव कोत्ता. म्हजे पयलीं मानो हांगासर एक बरी वस्त पळयात, आनी ती म्हणल्यार जेन्ना ही वस्त ती ताका दिता, हो मोग ताचे सोबें दाखयता, हें उदारपण ताचे सोबें दाखयता, तेन्ना आपणाक कितें पोत्तून मेवतलें म्हूण हे आशेन ती रावना. ही आस तिका ताची नासली. ताका आपूण बरें कोत्ता म्हणटूच ताचे कडल्यान आपणाक कितें बरें मेवतलें म्हूण हे आशेन ती करिनासली. पूण कितें घडलें तिकाय तान लागलेली आसली. आनी कसली तान? भुरग्याची. कितलीं वर्सां जालीं भुरग्याचें देणें नासलें आनी तिचे बरे कोरनेक लागून देव तिका आशिर्वादान भरता. आनी एलिजेव कितें म्हणटा, येता त्या वर्साक कितें जातलें, भुरगें तुका जल्माक येतलें. उदार जाली, दोयाळ जाली. व्हडली कोरणी करूंक ना, ल्हान कोरणी तिणें एलिजेव प्रवाद्या सोबेक केलें. म्हजे पयलीं म्हणून आमच्या जिवितांत देव न्हू पळयन आमी कितल्यो व्हडल्यो कोरण्यो आदारता ती, पूण ती ल्हान जावं व्हड जावं कसल्या मनान कोत्ता आनी कितल्या मोगान कोत्ता हें देव पळयता. आनी देव आमकां ताची मजुरी फावो कोत्ता. आनी आमच्या जिवितांत म्हजे पयलीं मानू हें आमी अनुभवलां आसतलें. जेन्ना आमी दिलां तातूंत देवाचो अदीक आशिर्वाद
आमी आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबांत अनुभवला. दुसरे घोडे एके फावटी असलोय अनुभव आमकां मेवला आसतलो. आमी जायतें दिलां, जायतें बरें केलां, पूण तरी आसतना ती कितें जाल्यात, अनउपकारी जाल्यात. आमचें सगळें आपलें बरेंपण दाखोवंक ती विसरल्या. असल्या वेळार आमी निराशी जावंक फावना. कित्याक जी एक एक बरी करणी जावं त्या दुस्मान सोबीन देखून आमी कोत्ता ती देव पळयता आनी देव आमकां मजुरी फाव कोत्ता. देव आमकां आपल्या आशिर्वादान भरता. आयचें दुसरें वाचप भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेली. थंयसर आमकां हें वाचप न्हू कितें भाशेन आमच्या जिविताच्या उदकाचो पेलो देवाक दिवंक आपयता. देवाक न्हू आमची सगल्यांची तान लागलेली आसा. आनी कसली तान? आमच्या मोगाची. आनी हाचें दुसरें वाचप आमकां उगड्यास कोत्ता की बावतिजमा वरवीं आमी जेजू क्रिस्ताक बुडून काडल्यांत, मुणगे ताच्या मरणांत बुडल्यांत. आनी ताणें आमकां कितें केलां? नवें जिवीत फाव केलां. आमची पातकां ताणें बक्षिल्यांत. आनी दर दिसाक मोच भयण मानू वेगवेगळ्यो तरेच्यो तारण्यो आमच्या जिवितांत येतात. आमच्या जिवितांत पातोक आसता तेन्ना आमी देवा सुशिल्ली पयस वेता. पूण देव रावता आमकां आपल्या मोगान वेंगोवंक. देव रावता आपणा सुशी आमी पोत्तून येवंक. एके भाशेन देव तानेला आमच्या मोगा पासत. आनी जेन्ना हांव म्हजें पातोक वळखून घेतां, हांव म्हजी अस्कोताय वळखून घेतां आनी म्हज्या जिवितांत येतल्यो ताळण्यांचेर हांव जैत वता, नव्या जिविताची पावलां मारता, तेन्ना होच म्हज्या जिविताचो उदकाचो पेलो हांव देवाक दितां. एके भाशेन हांव म्हजें जिवीत देवाक भेटयतां. सो दर दिसाक मोच भयण मानू गरज आसा आमच्या जिवितांत कितें भाशेन जे पातोक आसा, अस्कोताय आसा त्यो पयस करूंक नव्या जिविताची पावलां मारूंक. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारता तेन्ना जेजू म्हणटा म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानाक उदकाचो पेलो दियात. म्हजे भयण मानू आयज जायतीं बाबा भयणां तानेलोलीं आसात. ही तान उदकाची न्हय पूण वेगवेगळे तरेची. जावं मोगाक तानेलेलीं आसात, जावं एक बऱ्या उतराक तानेलेलीं आसात, जावं आपणाक बुजवण मेळूंक तानेलेलीं आसात, वा जावं तांच्या जिवितांत तांकां उत्तेजन जाय, वा तांच्या जिवितांत दूख आयलां, कसलो प्रश्न आयला, तांकां जाय कोणें तरी आमकां आयकून घेतलेलें, एक बरो संदेश दिल्ले, बरें मार्गदर्शन दिल्लें. जाय ते तरेनी मोच भयण मानू भाव भयणां तानेल्यांत आनी कश्टतात. जर तर हांवें तर तांकां म्हजो वेळ दिलो जाल्यार म्हज्यान तांच्या जिवितांत एक उदकाचो पेलो जावंक जाता. हांवें जर तांकां बरे भाशेन तांचें दूख कोश्ट आयकून घेतलें जाल्यार म्हज्यान तांच्या जिवितांत उदकाचो पेलो जावंक जाता. वा हांवें जर कोणाक बरी बुजवण दिली वा बरें उतर दिलें वा तांकां कसलें तरी मार्गदर्शन दिलें जाल्यार म्हजे भयण मानू म्हज्यान जाता तांच्या जिवितांत एक उदकाचो पेलो. सो वेगवेगळे तरेनी म्हजे भयण मानू आयज आमच्यांनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत उदकाचो पेलो जावंक जाता. आनी हें कोत्ता हांव तेन्ना घडये आमच्यो ल्हान कोरण्यो जायत पूण ताचो परिणाम व्हड जाता. ताचो परिणाम व्हड जाता. दुसऱ्यांक बुजवण मेवता, शांती मेवता, खुशालकाय येता, बरेंपण येता. आनी दुसऱ्यांकूच न्हय आमकांय ताची मजुरी फाव जाता. आनी हें कोत्तलें जाल्यार मोच भयण मानू गरजेचें तें म्हणल्यार आमी जेजूक रेगून रावंक. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा म्हज्या वून आपल्या बापायचो वा आवयचो उदीक मोग करता तो म्हाका लायक न्हय. म्हज्या वून आपल्या पुताचो दुबेचो उदीक कितें म्हणूंक सोदता काय? घरच्यांचो मोग करिनाका म्हणूंक सोदताय काय? अशें न्हय. पूण उदीक मोग आपलो करूंक तो आपयता. आनी जेन्ना जेजूचो आमी उदीक मोग करतले, जेजूक आमी रिगून रावतले, तेन्ना हीच जेजूची कृपा मेवतली. ताचे भाशेन आमच्या कुटुंबांत दयाळ जावंक, बोगसण्याचें जावं, मोगाचें जावं, आमचेच कुटुंबांत न्हय पूण समाजान ताचे भाशेन उदार जावं, ताचें बरेंपण आमी विस्तारूंक पावूं. तर म्हजे भयण मानू आमकांच देवाची कृपा मागुया. आमचें जिविताचो उदकाचो पेलो देवाक आमी भेटोवंक आनीक सदांच आमी देवा भाशेन वा जेजू भाशेन आयतीं आसूं, दुसऱ्यांक आदार दिवंक, दुसऱ्यांच्या गोरसांक पावूंक आनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरेंपण आनी खुशालकाय हाडूंक. तोरीच कृपा हेंच बोड आमकां सणेकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया.
उबे रावया ह्या वेळार आमचो बावाट आमी उच्चारुया सोतमानता देवा सोरपोत पितार बापा स्वर्गान पृथ्वीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या समेळ तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सामावलो नकवार मरितांनी सोलमलो पोस पिला काल ताणें कोस सोंसले ताका कुस्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ले मदीं देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोर पोतबेदार देव बाप्पाच्या उजव्याक बसला तुवें त्या जुबियान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबेक भक्ताचो एकठार पातकाचे बक्षणी कुडीचें पुनर्जीवनपण सासनाचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता तो प्रवाद्याची मजुरी घेतलो. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजू सवें रिगून रावन मोगान जानवायेन आनी लालविकायेन पोरजेची ते सेवा करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. ह्या ल्हानांतल्यान एकल्याक तोंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोण पिवंक दीत जाल्यार आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आनी भोव करून आमच्या क्रिस्ती राजकीय फुडाऱ्यांनी समाजान नीत शांती हाडूंक वावरूंक गरीब तशे समाजाचे देगीर आसलेल्यांक बरेपण खातीर तो वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. तशें आमचें जिवीत सारकें नवें जावचें पासत आमच्यो आंकड्यो चाली सोडून जिविताची नवसोडणी करूंक आनी काळजीदारपणान जेजूचो पाटलावदार आमच्या कुटुंबांत आनी समाजांत आमी जावंक बाबाचो आदार आमकां मागुया. तो दुबावीन एक देवाचो भाग्यवंत मनीस ताका आमी वयर पाठसार एक धाकटुलें कूड बांदुया. आयचो सेवादोन जेजू सवें रिगून रावंक आनी उदकाचो पेलो दुसऱ्यांक पिवंक दिवंक म्हणजे गोरजेवंतांक आदार दिवंक आमकां उलो कोत्ता. आमची काळजां मनां दुबल्या धाकट्या सवें सदांच उदार जावंक हे पोरी देवाच्या मोगाची आनी काकलुतीची हातेरां जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. बापा ही थोडीशी मागणी आमी तुज्या फुड्यान दवरल्यान तुज्या कशे परमणे ती आमकां फाव कर म्हूण आमी मागताना कित भाशेन जी बायडा बाबा भयणां आमचे सांगाता कायस्ती आसात तांचे वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी हें नवें देव मंदीर तुवें सर एकुणूच बांदूंक येवं आनीक तांकां आनी आमकांय आनी गोंयचे पवित्र सभेक भावार्थान वाडूंक तें आमकां आदाराचें जावं तूं सामकां तुजो आदारान बोळडी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. पेटोवन एक आमी गायन गावया. आमची पोळे वरदाना सी 2 पान 28 C2 पेज 28. 1 2 3 1 2 3.
म्हज्या बाबा भयणीन म्हजें तुमचें बलिदान सत पुतबिदार देव बाप्पाक मानतात असलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या आदारलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आमचे पवित्र सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा देवा, तुज्या गुटा वरवीं तूं आमचें तारण कोत्ताय. देखून ह्या पवित्र देण्यांक सोंपता तसली आमची सेवा जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्यान सवे आसूं. तुमचे गास जावं बरात. आमी सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. वय वर्ष आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोतबेदारां सासनाचे देवा, क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सोर काळी आनी सोर ताय आमी तुका तीन वासूंक फावो. हो कायदो अंकीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमा मनशाचे असोकतायेची दया करून ताणें आंकवारीतां जल्म घेतलो आनी कुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतलें आमकां सोडयलें आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून देवदूतां आनी महादेवदूतां सिंहासनान पदिव्यां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबार सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्परा करत सुपवित तूं सगल्या पवित्रपणाची सोद. देखून दोळा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमयाचे क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो पोरा दिसालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी घेयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास. नवे आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांच्या बॉक्सान मेळच्या तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावटाचो घोट. सोम्या तुझे मरण आमी समोरप ना आनी तूं परदेस तुझे जीवन देखून सर्वेस्परा सोमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उकड्यासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सर्वांची कास पेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका तीन वाजता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्याक आमकां पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा केप्री तुमीचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगड्यास कर. अशें लिवा आमचे भाग्यन बापा आनी फिलिप नेरे आमच्या कोळी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सपून कर. तशें पुनर्जीवनपणाच्या बरोबरच्यान उतरून गेल्या ते सगले आमच्या बाबा भयणीचो उगड्यास कर. आमच्या काकृतीन वतलेल्यांक समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर.
आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्यवंतांक वर मारी देवाची माय सांगाती भाग्यव चुसे तिचो पोती भाग्यव धर्म दिता भाग्यव चुसे वाज सान मिगेल सान फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानुल्यात त्या सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे संगताक तुका वाकाणूक आनी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जो क्रिस्ता तुज्या पुता करपी ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोद वेदार बापा सोरमान आनीक मोहिमा तुका सासनाच्या सासना आमेन. म्हजे पयलीं मानू मदर तेरेसा अशें म्हणटाली वी ऑल कॅनॉट डू ग्रेट थिंग्स वी ऑल कॅनॉट डू ग्रेट थिंग्स बट वी कॅन डू स्मॉल थिंग्स विथ ग्रेट लव आमच्यांनी सगल्यांच्यांनी व्हड वस्तू करूंक जायना पूण सगल्यांच्यांनी ल्हान वस्तू ज्यो करतात त्यो मोगान करूंक जातात तर म्हजे भयण मानू हो उदकाचो पेलो आमी दर एकल्याच्या जिवितांत जावं दुसऱ्यांच्या जिवितांत खुशालकाय पेकोवणी शांती हाडूंक वावरूंक जेजू शिकल्या प्रार्थनांतल्यान जण एकल्या कृपा मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बस आनी आमकां ताणणे पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सबस्के आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडा राजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरबोशान उतरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदका खातीर सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पोस्ट सुबेच्या बावाटाचे तिस्कार आनी तुजे कोशे परमळ तिका शांती दी आनी तूं सगळ्या एकवटान सांबाळ तुजी आतां राजभोज चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्याक सोबे आसूं एकामेक मोगान जीवची शांती दियात देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे घरा येवन म्हाका पावना पूण एकू धर्मांत उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावया आमकां पुरो जेजू D3 पान 48 D3 पेज 48 1 2 3 Amka puro Jesu, Kache
ताचे प्रमाणीक आमकां ताचो पुलीस ताचे पुरो आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीक आमकां ताचो पुलीस ताचे पुरो जेजू पासो सगळे obraz Bogul asa, duszan asa, tacie Boga, dusrel sobor, manga nuskar bolshin multa, amka puro Jezu, tacie romaniko, amka tazo pulis, tacie puro amka puro Jezu, tacie romaniko, amka tazo pulis, tacie puro प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमी भेटयलोली आनी शेवलोली देवीक बोली आमकां जिवान भरूं. ह्या वरवीं सदां तुका प्रिती मोगान एकवटून सासनाक तोखता तसलो पोळ आमी काडूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. थोडो सोबेर बसुया. मोगाळ बाबू बिरानो, आयच्या मिसाची मांडावळ करतल्यांक गायन मंडळाक आनी दुसरो आदार दितले बाबा बिणाक आमी काळजंतान दिनवासतावन देवान तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. गेल्ल्या आयताराक 2 दान जालां. 90,340.5. बुधवारा दीस 17,230. शुक्रारा दीस 3,570. सोसायटी ऑफ सेंट विन्संट द पॉल गेल्ल्या आयताराक बॉक्सां घेवन भायल्यान आसलोलीं गरिबांक आदार मागूंक. त्या बॉक्सांनी आयल्यात 30 आनी 6,120. काळजांतावन तुमकां आमी दिनवासतांव देवाचो आशिर्वाद तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. फुडल्या आयतारा सेकंड कलेक्शन पॅरिश कम्युनिटी सेंटराचे पासत जातलें. आतां हें मीस सोंपले उपरांत ऑल्टर सर्वर्स हांचें उक्तावणेचें मीस जातलें. आमच्या भुरग्यां पासत वेदी सेवकां पासत आमी मागुया. आयज सांजे सिनियर्स सिटिजन्स घडोवन हाडटात. सिनियर्स हॅव टॅलंट. एन इवनिंग ऑफ सॉंग्स एंड पोएट्री सांजे 6:30 वरांचेर सुरू जातलें फर्स्ट फ्लोर हॉलांत. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. पाद्री जाणट्यांक आनी पिडेस्तांक कोमन्यांक घेवन येतले. फाल्यां पोसरें बाट. मंगळारा दीस जुनाचे 30वेर नागाली पाद्री बाट मार्टिन्स मोरोड. जुनाचे 30वेर मंगळारा दीस भावार्थाची आकोर्शाची मुळावी आखाडणी सांजे 6 ते 8:30 वस्तां पर्यंत चलतली.
जायतीं कातेकिस्तां येतात, दुसऱ्या गांवची येतात आनी आमची दुसरीं भावां भयणां आसात मातशें वेळार येवचें. जुलयाचे 30रेर शुक्रारा दीस म्हयन्याचो पयलो शुक्रार कुमसारा सांजे 5 वाजता, मीस सांजे 6 वाजता, उपरांत प्रेज एंड वर्शीप, एडोरेशन, लेईंग ऑफ हँड्स आनी मागीर सांतिस्माचो आशिर्वाद. फुडल्या आयताराक देव संदेशकारांक जमत आसा 9:15 मीस सोंपल्या उपरांत आनी भुरग्यांक ती एनवेलोपां दितली वर्साचो खर्च भरून काडपाक दोतोनीच्या वावराचो. फुडल्या आयतारा मिसाची मांडावळ करूंक 6:30 वाजता कार्दोज वाडो, 8 वाजता अमराल, 9:15 कातिकीस, 10:30 दुर्गावाडी, सांजे 5:30 वाजता पाद्री बाट. बागीमोत आतोनीचें कपेल नमोशिंत आनी इगोजेक दिल्यात 1 लाख. जीं भावां भयणां ह्या कपेलाक सपोर्ट करतात आनी त्याच बरोबर कपेलाची कमिटी आसा तांकां आमी काळजांत हांव दिनवासता, देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता. तशेंच कॉस्तांतिनो डिस्सा नमोशिंत आनी 10,000 दिल्याय ताचेरूय आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. मोगाळ भावां भयणांनो, तुमी पळयतात फादर सुकूर आयज आयतार जावन स्पेशल मीस करूंक आयला. 2 हेतू आसा ताका. एक तुमी पळयतात फादर आलेक्स आसा, आलेक्स पदवीगार चिंचोणचे इगर्जेचो आनी बायडा म्हणटा थंयसर एक कपेल बांदतात, प्रिस्ट रेजिडन्स आनी कम्युनिटी सेंटर, आनी ताका जायतो खर्च जाता ह्या पासत आमचो आदार मागूंक ती आयल्यांत. आनी फादर सुकूर बायडा म्हणटा थंयसर तो वाडला त्या कपेलांत मिसाक कितलेच फावटी इगोजेंतूय म्हणटा वेतालो आनी स्पेशल आयला दाखोवंक सॉलिडेरिटी विथ द पीपल. तांचूय भावां भयणां आयल्यांत भायल्यान आसात बॉक्सां घेवन. म्हणटच तुमी उदार मनान आदार दिवचो. कडेन पयशे हाडूंक ना जाल्यार मागीरूय हाडून दिवंक जाता. आनी फादर तुमकां सांगतलो कशें कितें प्रोजेक्ट तांचो, पूण जाता ते भाशेन उदार मनान तुमी आदार दिवचो. आनी फादराकूय आमचे पासत मीस भिटरां देखून देव बरें करूं. बाबडीनो पयले सुवातेर पादवीकाराक फादर कायताना गांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आमकां संदी दिली हे फिरगोचेन येवंक, हे आमचे फूल नापाकली तुमची घेवंक. हांव चिंचोणचो पादवीकार आनी चिंचोण्यासान बायडा हो देवळ लागता चलून वचपाक येवपाक. आमचो लोक आतांच थंय बायडीचो वयर सोदता, गरीब लोक तो, पूण मोगाळ लोक. फादर सुकूर थंयचो आनी थंय वोकेशनां जायतीं आसात आनी थंय आमकां हो सगलो लोक इगोजेन येवन जायतो आदार करता. आनी दिसपाचें मन आसलें इगोज बेगीनच करपाक. 20 वर्सां जालीं सुमार हो वावर आमचो आदीसान येवजण आसली ती आतां आमी साकार करता, कित्याक आमी ऑलरेडी काम सुरू केलां. ही कपेल आसा तें थोड्याच तेंपान इगोज जातली आनी हो बीग चांक आमचो आसा तो वेतलो. 3,000 लोक थंय आसा आनी देखून ही गरज पळोवन बिशोपाक जाय. कार्डिनल फिलीप नेरीन सांगलां जाता जाल्यार फिरगोजेन वच आनी एकठांय कर, जायना जाल्यार आपुणूय दितलो, पूण इगोज बेगीन जावंक जाय. आमी हें कॉमेस केलां, हाचो खर्च जातलो 4.5 करोड, 4.5 crores. आनी इतले पयशे तांचेशी नासले देखून आमी दीस इज 24th पॅरीश आमी विजीट कोत्ता हें डोनेशन ड्रायव करूंक. आनी जायत्यो पावटी आमकां म्हाका उदीक करून लॉज दिसता कोणाची आमकां मागूंक पयशे, पूण हांव जाणा आमी देवा पासत कितें कोत्ता जाल्यार देव आमकां आशिर्वाद घालता. स्तोत्राच्या पुस्तकांत आमकां म्हणजे बूक ऑफ साम्स, जरी तो तुमी देवाचें घर बांदलें जाल्यार तुमचें घर देव राखतलो आनी सांबाळटलो. भीक मागपाक खरेंच लॉज दिसता, पूण एक भिक्षा कशी मागूंक आमी आयल्या. तुमचो एक लेगून तुमी 200 रुपया थोडे घालतले, एक सिमिटाची पोती जावं थोडे फातर आमकां मेळटले तुमच्या नांवान. हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. आमचो लोक भायर आसा, डोनेशन बॉक्स घेवन तितून तुमी घालूंक जाता. कोणाकूय जीपे करूंक जाय
जाल्यार जीपे करूंक जाता. थोड्यांकूय रिसीट जाय, चॅक मागीर पासून हाडून दिवंक जाता. थोडे एनवलप्सूय आसा, एनवलपान घालून तुमचें नांव बरोवन दवरूंक जाता. कोणाक जाय जाल्यार रिसीट आमी उपरांतूय दितले. हांव हाजे फुडें सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. म्हज्या बहिणीनो पदवीकारान सांगलां आनी म्हजे चिंचोणचे ताणें आमची रिक्वेस्ट आमचो हुस्को तर चड मागोनात. जें कितें तुमी दितले तें आमकां फादरान सांगलां ते भाशेन थोडो तरी आदार आमकां जातलो हें देव मंदीर बांदून येवंक. सो आदींच फुडें तुमकां काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान तुमचेर आनी तुमच्या दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यांचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात सोमयाचें शिव वर्तमान परगटात. देवाचे व्हड उपकार. मागणी सामिंगेलीक सामिंगेल महाबुडव्या लोळयच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गींच्या तलवाराच्या कुंवरार देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगल्या कोट्यात्म्या हेमकोणांत लुटून घाल. कित्याक तो आत्म्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक झळपडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावुया. F18 सांगातान चलुया. पान 9 आनी 4. F18 पेज 94. 1 2 3 1 2 3.